अरुण बाबा एक तुमचो हांगासर टॅक्सी कावंटर मोठा म्हणून तुमी जमा जाल्ले आसा सो कितें एक्झॅक्टली सो कितें आसा हय कितें जालां आमकां रेल्वेन परमिशन दिली, रेल्वेन जागा दिली, रेल्वेन प्लान दिलो, नोटिफाय केलें आनी सगळें आमकां माफ करून दिलें. आमी एज पर तेंच्या नोटिफिकेशन आमी कावंटर बांदलो. आयज हो कावंटर मोडपाक मेन रेल्वे रियाक्ट जाले. तेन्ना आमकां नोटीस आयली तेन्ना आमी श्रीपाद भाऊ कडेन गेले. श्रीपाद भाऊन हें इनॉग्रेशन केलें आनी श्रीपाद भाऊन आमकां उतर दिलें की हो कावंटर कसो हांगालो हालचो ना म्हणून. पण आयज पळयता जाल्यार कावंटराची परिस्थिती बिगड जाल्ली आहा. तेन्ना आमी आतां कितें करपाचें फुडें? आमी भाऊक 2 फावटी फोन केले, भाऊन आमकां उतर दिलें जर कावंटर आहा जाल्यार ताका जबाबदार आपय म्हणून. पण आयज भाऊ हेजो व्हडलो युनियन मिनिस्टर आमी आमच्या आमदारा कडेन गेले. आमदारान आमकां सांगलें हें सगळें भाऊ कडेन आमकां भाऊ कडेन वचून सांगना फुडें आमकां सांगलें सीएमा कडेन म्हणून. हे आज भारतीय जनता पार्टी सरकार आहा बरें काम करता, पण आमच्या आयज हेजे व्हडले प्रिपेड टॅक्सी आयज ट्युरिस्ट इतलो टॅक्सी आहा तो तळमळ टॅक्सी लागून आनी आमकां पळयता जाल्यार खंय प्रिपेड टॅक्सी कावंटर कितें जाल्यार काय माहीत जाता. तर आमी तांकां आतां कितें म्हणून सांगपाचें? आनी वयर कित्याक हाडलो कावंटर? तेंच्यान कावंटर हाडलो कित्याक एक हँडिकॅप आसूं जावं आनी कितें आसूं तांकां बरी सर्वीस ना म्हणून आमी हांगा कावंटर वयर दिल्लो. आनी आयज तेंच्यांनी जी नोटिफिकेशन दिवच्या कांयच दिवंक ना. रातचे 12 एका गेले आनी हांगा सगळें सील मारलें तेंच्यांनी. हें कशें कितें मारलें तें कळना. म्हणून आमी श्रीपाद भाऊ सकाळीं आमी णवांक फोन केलो. भाऊन सांगलें म्हाका टायम दी, आपूण हेचेर विचार करता म्हणून. तेंच्यांनी आमी तांकां 2 दिसांची तेंच्या मुदत मागली. तरी आसता दिन आसता तेंच्यांनी एका कावंटर मोडपाक स्टार्ट केलें. आतां हेच्या फुडें आतां कितें करपाचें आमी आतां रस्त्यार बाबाच्या खंय पावचे ही परिस्थिती आमची जाल्ली आहा. आमी तेंच्या कडेन एग्रीमेंट आहा, एवरी वर्साक आमी तेंच्या कडेन 2 लाख फारीक करता तेंच्या 1 रुपया चुकय नासतना. आनी आयज आमकां रस्त्यार उडोवपाची ही परिस्थिती आमची जाल्ली आहा. पयशे फारीक केले तेका. आतां पयशे कोण दितलो कावंटराचे? ही परिस्थिती आतां आमची जाल्ली आहा. आनी खंय वचपाचें आमी आतां? जेन्ना तुमी एमएलए कडेन गेले. एमएलए आमकां सांगलें कितें श्रीपाद भाऊ कडेन भाऊन आमकां उतर दिलें तूं आपूण हो कावंटर कसोच म्हणून दिवचो ना म्हणून. पण आतां ही परिस्थिती बिगड जाली आतां कितें करपाचें? जेन्ना हो कावंटर तुमी हांगासर बांदलेलो तेन्ना रेल्वेजानूच तुमकां परमिशन हय आमकां आमी परमिशन दिलें, प्लान दिलें, सगळें एप्रूवल केलें, बांदा म्हणून मार्किंग करून दिलें आनी आयज ते येवन मोडटात. म्हणजे आमी एक सांगनासतना आमकां आयज तेंच्यांनी नोटिफिकेशन आनी सगळें उडयलां. आतां जेन्ना रेल्वे ऑथॉरिटीजां कडेन उलयले तेन्ना तेंचें म्हणणें आसा की तुमकां ऑलरेडी सकयल जागो अलॉट केला, प्लस तुमकां तेंच्यांनी लेटरूय इश्यू केल्लो. बरोबर हांव मान्य करता, लेटर दिला, पण तेजेर तुमी सर्वे करा बाबा तो पॉसिबल आहा व ना. तो कावंटर पयलीं पळयात मरे वचोन ट्युरिस्टांची वाट कशी, एक्झॅक्ट तेंची वाट हेवटेन आहा जाल्यार त्या वटेन कसो लोक वयतलो. पयलीं तुमी एक्झॅक्ट पण तुमचे खंय ते दाखय मरे तेंच्या वचपाची परिस्थिती बिगड आहा थंयसर. तुमी रेल्वे ऑथॉरिटीजाच्या नदरेन हाडलेले सगळें? आमी रेल्वे तेंच्या श्रीपाद भाऊन सांगलें गेले गेट टुगेदर आमी मिटींग मागोया. भाऊन आमकां सांगला आपूण तांकां 3 फावटी आपयले जाल्यार एक दीस ते येवंक ना आमकां. 3 फावटी तांकां आपयले गेट टुगेदर मिटींग घेवया हेचेर डिस्कस करया म्हणून. पण हेचेर कांयच विचार केलो ना तेंच्यान. रातचे 12 एका गेले आनी सगळें मोडून सोडून उडयलें आनी आतां ताका मोडून धरून उडयता. पूण मिटींग तुमची केन्नाच जावंक ना? आमी केन्ना सांगना. आमी भाऊचे विश्वासार दवरले की भाऊ आमकां आपयताले आनी तांकां आपयताले आनी गेट टुगेदर आमी सॉल्व करतले म्हणून. हेतून खंय तरी तुमचो नॉर्थ गोवा MP फेल जाला अशें म्हणपाक हय शकता? म्हाका जाल्यार न्हू भाऊ हेजो व्हडलो युनियन मिनिस्टर जर तेंच्यांनी सारको फालतू मिनिस्टर जाल्यार आमचे आनी कितें उरलां तर. रेल्वे मिनिस्टर काय सगळे भाऊचे सगळे हातीन नासले, ते तानावडे आहा तेचे सगळे हातीन नासले. आतां करपाचें म्हणून कितें आमी आतां फुडें कितें करतले तुमी? फुडें आतां कितें आतां आमकां रस्ता आतां पळय आतां तेंच्या आतां आमी परत भाऊ कडेन वयतले, परत आमचे खासदारा कडेन वयतले, तेजे विचार कितें आहा तो कळटलो आमकां. नाजाल्यार तुमी कावंटर खंय बांद जाल्यार आमकां कावंटर आनी कितें आहा नाल्यार आमी रस्त्यार खंय पडटले. तो आमकां कावंटर दिला न्हू, तो आमचो कावंटर आमकां पॉसिबलूच ना थंय आमकां भाडी जातली म्हणून. आमची भाडी हांगासर ड्रॉपिंग कोण येता न्हू ते घेवन वयतले, कित्याक आमी वयर आतां कोणूच नासतले, आमी आसतले सकयल आनी आमचो कावंटर मॅन आसा तो सकयल बसतलो. आनी ती एरिया अशी आसा की ती एरियेन थंय कस्टमर पावच शकना. आमच्यो गाडयो आसतल्यो त्यो सगळ्यो गाडयो एम्प्टीच उरतल्यो आनी हांगासर कोण ड्रॉपिंगाक येता न्हू ते भाडे घेवन वयतले. तशेंच आमचे गांवांतले टॅक्सीकार आसा न्हू ते आपले सकयल रावतात न्हू ते वयर येतले आनी आमची भाडी घेवन वयता. अशें म्हणून ते केन्नाय तरी आमची गाडयो सोंपले खंय येता आनी ती भाडी घेवन वयतात. तशेंच आतां हें तेचें चालू उरतलें. आमी आतां पयशे रेल्वेक भरून 2 लाख वर्साक भरतात न्हू, ते भरून आमचे कडेन आतां फुडें आमचें अर्निंग जातलें काय ना ते पासून आमकां डिफिकल्ट आसा. हे खातीर आमी आमच्या सरकारा कडेन आतां तेन्ना पासून आमी म्हटलेले जेन्ना हे प्रॉब्लेम जाताले तेन्ना की सरकारान आमकां सपोर्ट करचो म्हणून. आतां आमी कितले जाणां कडेन धांव घेतली पूण कोणूच आमकां सपोर्ट केले ना. आयज इन्फॉर्म केले, आमी इन्फॉर्म पासून केले आमच्या खासदाराक सदानंद शेख तानावडे, तेणी पासून तेका पासून सांगलें. तो म्हणटा आमी तुमी 4 दीस पयलीं येवंक जाय आसलें. पण आतां हें कशें म्हणून आतां कितेंच आमकां कळना. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव सदाशीव उसकयकर. स्टार्टींग पयलीं आमी तेंच्यांनी एप्रूव आमचो हें लेटर पयलीं आमकां दिल्लें की हो आमचो कावंटर बांदपाक जाता हेजो काडपाक.
पळय दुसरो तेंच्यांनी प्लान म्हाका दिल्लो एक आर्टिकल करून दिला मागीर तेजो आमी प्लान केलो हो प्लान हो तेंच्यांनी एप्रूवल केलो मागीर हो एक्झिस्टिंग काउंटर आसा. काउंटर पळय हे 2 कॉपी आहा तेचे हम्म. तिची आतां हे इनॉग्रेशन हे सगळे आहात इनॉग्रेशन टायमार हे सगळे आहात खासदार आहात रेल्वे आहात सगळे आहात हे सगळे आहात आणि हे आज सगळे चेंज जाले हे आमी रेल्वेची फी भरता प्रती दुसरी गजाल हे पळय हे इलेक्ट्रिशन बील आहा हे इलेक्ट्रिशन बील आमी time to time जे पयशे वता तेंचे हे पळय हे आमी payment तांकां करता लेटर आमी. पळय आमी केन्नाच तेंचो डिफॉल्ट दवरूंक ना payment. हो तेंचो आमचो एग्रीमेंट हो आमचो 9 वर्साचो एग्रीमेंट तेंचे वांगडा या काउंटराचो. हे काउंटर एवरी 9 वर्स आमचो एग्रीमेंट आणि लास्ट पळय ही आमची एक गोवा सोसायटी आमची एक रजिस्ट्रेशन पळय हो जेन्ना भाऊन इनॉग्रेशन केल्लें पळय पेपराक घातला. हे पेपर विकास कामात कधीच केला नाही भेदभाव. हो आम्ही फाल्यां मोडटा म्हणून ते तेंच्यानी नोटीस दिवंक ना फक्त तेंच्यानी रातच्या 12 जावन तेंच्यानी हाडून चिपकले तेंच्यांनी नोटीस आनी आतां सांजचे पळय जाल्यार समती एक्शन नोटीस केन्ना सर्व केल्ली नोटीस सर्व करूंकूच ना आमकां तेंच्यांनी हाडून दाराक चिपकले. पूण ऑथॉरिटीज म्हणटा तुमकां लेटर बिटर केल्लें म्हणटा ना. जाले आनी आमकां सांगताले कितें तेंच्यांनी रिप्लाय दिल्लो आमकां तेंकां. तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें कितें आमी तुमचे कडेन सगळे जाण बसोन आमचो खासदाराक घेवन आमच्या CM आमच्या मिनिस्टराक घेवन आमी तुमचे कडेन डिस्कस करतले आमी डिस्कस करूनच आमकां सांगलें तेंच्यांनी स्टेप घेवया म्हणून पूण ते स्टेप घेवपाक तेंच्यांनी आजून पासून कांय हें करूंक ना आमकां नोटिशी धाडल्यो आमी तांकां रिप्लाय केल्या त्या नोटिशीक आमी रिप्लाय केल्या तांकां की आमकां हें तुमचें मान्य ना म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी तुमकां एकी कडेन बसोन डिस्कस करता डिस्कस करच्या पयलीं हें तेंच्यांनी रातचें आमचें डिसिजन आतां घेतलां तेंचें. म्हाका सांग आतां नेक्स्ट स्टेप कितें करतले तुमी exactly? नेक्स्ट टायम आतां कितें आतां आमी परत भाऊ येतले आमी तेन्ना आमी पळयतले कितें म्हणटा तो आनी खासदाराक आमच्या सदांच तेन्ना झाला यो म्हणून तेज्याय कडेन वयतले आमी तुमी म्हणटा तुमचो जो काउंटर तुमकां अलॉट केला थंयसर तुमकां बिझनस जावचो ना नांव जावचा आनी हांगासर जर आसलो जाल्यार तुमकां प्रॉपर आमकां बरो बिजनस तेचे खातीर खंय तरी तुमी लिगली बीन वचपाक रेडी हय आसा. आमी आतां लिगली आमकां तें करचेंच पडलें न्हू कित्याक इतली वर्सां आमी तेंच्या कडेन एग्रीमेंट आहा इतली वर्सां आमी तेंच्या कडेन पयशे फारीक करता वर्साक आमी 2 लाख फारीक करता आमी तेंच्या कडेन बेस्ट ना लास्ट टायम 9 वर्साचो एग्रीमेंट केलो तेंच्या कडेन ही हांवें CMाक 9 वर्साचो एग्रीमेंट केन्ना केल्लो खंयच्या वर्सान केन्ना केल्लो आमी 2024 आमी एग्रीमेंट रिन्यूवल केलो तेंच्या कडेन 2024. 24 9 वर्साचो एग्रीमेंट आहा आमच्या आनी 40 गाडी आमचे लिगलायज केल्लेले आहा आनी एवरी इयर आमी तेंगे 2 लाख भरता 2 लाख 50 2 लाख अशें आमचें जाता ही इलेक्ट्रिकल बील आहा आमच्या ना सुद्दां आमी ताका जेन्ना लॉकडावन जालें तेन्ना सुद्दां आमी तेंच्यानी पयशे भरले आमकां सुद्दां तेंच्यांनी माफ करूंक ना ते पयशे दिता म्हणून आनी दिवंक ना तेंच्यांनी